नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची उर्बेभरीत परबी दिता आनी आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स. बांदोडेच्या नरकासुराक सर्ती वेळारूच पेटलो उजो लागपाचें कारण अस्पश्ट. शेनवारची रात जागयल्या उपरांत फातोडेर लासले नरकासूर. गोंयभर तरणाट्यांनी नाचत वाजयत काडलो घोस्त. कारीट फोडून कोडू खावन गोंयकारांनी फोव आनी फराळान तोंड केले गोड. नरकासुराच्या दहना उपरांत लोकांनी पणट्यो पेटोवन मनयली दिवाळी. वागातोर रोमा रिसॉर्टाची धनी मारियाक आयले दुर्दैवी मरण. गेटी भायर फोनार उलयतना हरियाणाच्या पर्यटकान मारियाक मोखली गाडी. कोमिनिदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां जातली कायदेशीर. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हाडटले बिल. मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा. कळंगुटे लोकांनी बंद उडयले बेकायदेशीर मसाज पार्लर. शिंदळकी वेवसाय चलता असो थळाव्यांचो आरोप. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बांदोडेच्या एका नरकासुराक सर्ती वेळारूच उजो लागलो. सर्त चालू असताना नरकासुरान मदींच पेट घेतलो. हो उजो कसो लागलो हे कळपाकूच मार्ग ना. उपरांत उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे जवान धांवले पूण कांयच फायदो जालो ना. उज्यान पेट घेतलो आनी नरकासुराचो लासून गोबर जालो. पळयात. मातसो वयर वचपाक जाय. मातशी वाट करात. मातशे सायडीन सरात. आता सगळे मातशे सायडीन सरात. सगळे पॅनिक जायनाका. रिक्वेस्ट करता पॅनिक जायनाका. हांगा फायर एक्सटिंग्विशर सगळे आसात. पॅनिक जायनाकात. आणि भुरग्याक मातशे सायडीन काढात. भुरग्याक मातशे सायडीन काढात. गडबड करनाकात. मातशी वाट दियात गाडयेक. गोवा स्टेट फायर फोर्स हांगा ऑलरेडी आशिल्ली पूण पेट फास्ट घेतलो. हॅपी दिवाळी सगळ्यांक. आणि बरें काम केल्लें आसा गोवा स्टेट फायर फोर्सान. हांगा एकच सर्त आशिल्ली जंय फायर फोर्साचे हांगा अवेलेबिलिटी आनी केल्लें आनी हें बरें काम जाल्लें आसा. विजय बाब सरदेसायानी सुद्दां तांकां ताळे मारिल्ले आसा.
नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडां पोटान भरा म्हणून रात जगयल्या उपरांत आयतारा फांतोडेर गोंयभर नरकासूर दहन केले. 2 दीस आदी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान विसव घेतिल्ल्यान तरणाट्यांनी शेनवारची रात फुलयली. शारी वाठारांत तशेंच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतूय ल्हान व्हड आकाराचे नरकासूर केल्ले. कांय कडेन जाल्यार नरकासुराच्यो सर्ती जाल्यो. तिठ्या तिठ्यार भुरग्यांनी ल्हान व्हड आकाराचे नरकासूर उबे करून रातभर नाचत वाजयत घोस्त काडलो. कांय कडेन कासाळी वाजली, कांय कडेन डबे जाल्यार कांय कडेन डीजे. पळयात कळंगूट, वाळपय आनी दिवचलचे नरकासूर दहन. मावशी CHC ग्रुप मावशी हांगासर पळोवपाक मेळटा. फाटी सरचे नाजाल्यार अशें फाटी सरचे पडटले जोर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांत सगळे कडेन दिवाळे निमतान उमेदीचे ल्हार फाकला. आयतारा फांतोडेर घराघरांनी आकाश दिवे आनी पणट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो. कारिटां म्हणल्यार काट्टां फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो आस्वाद घेतलो. दिवाळेच्या पूर्वराती पुराय गोंयांत सगळीकडेन नरकासुराचे राज आशिल्ले. ल्हानसान नरकासुरा वांगडाच भव्य आनी आक्राळ विक्राळ नरकासूर सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेताले. फांतोडेर नरकासुराचे दहन केल्या उपरांत घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणटे पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो. कारिटा म्हळ्यार काट्टा फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचोय आस्वाद घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवाळे निमतान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसतनाच एक दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. शेनवारा राती वागातोरा भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात हरियाणाच्या पर्यटकान वागातोरच्या मायोर रोमा रिसोर्टाची धनी रेमाडिया मारिया ह्या बायलेक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातून तिका गाडये पोंदात चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. दिवाळेची उमेद सगळीकडेन फाकिल्ली आसतनाच एक दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. वागातोर वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात जालो. मायोर रोमा रिसोर्टाची धनी रेमेडिया मारिया आपल्या रिसोर्टाच्या दारात फोनार उलयत उबी आशिल्ली. तेन्ना मुखावेल्यान भर वेगान येवपी हरियाणाच्या पर्यटकान तिच्या आंगार गाडी जडयली आनी ह्या घडणुकेत तिका गाडयेपणात चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या प्रकाराक लागून वागातोरांत आतां दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. मायोर रोमा रिसॉर्ट हाची जी ओनर आसा रॅमी आल्बाक्यू तिचो खंय तरी आयज एक्सिडंटान मृत्यू जाल्लो आसा. नेमकें कारण म्हणजे की हांगासर तिच्या ज्या रिसॉर्टान ती आपल्या एंट्रन्सान एका फोनार आशिल्ली आनी अचानक हरियाणा रजिस्टर कार खंय तरी अचानक भितर सरली. ती हाय स्पिडीन आशिल्ली आनी ती भितर सरतात एक देवटी आसा. त्या देवटींतल्यान ती खंय तरी स्पिडीन फुडें पावली आनी तिका ठोकर लागली. त्या ठोकरेन तिचो जी मेजर जी इंजरी जाली तातूंत ती खंय तरी
मरण पावलेली आसा. तेंचे कारण कितें तें अजून मेरेन आमकां कळयलें ना. ह्या घटनास्थळी अंजुना पुलीस तशेंच LPSI स्नेहा सावंत हांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा. कोमुनिदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले. येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी बिल हाडटले. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलें. नवे वाडे आनी शांतीनगर सावन महामार्गाक जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले. ह्या पुलाची बुन्याद मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घाली अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. माझे एकूच सांगपा जाय, आमी जेन्ना आख्खे गोंयान वोट मागपा वयता तेन्ना आमी चिंतना की तेंचे लिगल वोट म्हूण आमी जाणा, दॅट इज नॉट इल्लिगल वोट. कोणा पळय गरज आसली 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा शिपयार्ड येयलें, लोकांक रावपाची गरज पडली न्यू वाडे सारके. ते पेडणेसून डेली येवन वचपाचे, प्रवास करपाचे वा आनी खंयसर करपाचे. सो ती आमी लिगलायज करपाकूच जाय. ते मोडपा जाता 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी. थोडे लोक अजुनूय येवजिता मोडटले म्हूण. सेम वे कोमदादीनूय तांकां रावपा दिलें, कित्याक दुसऱ्या तांकां ताक ना जाली लिगल बांगलो बांदपाक वा लिगल फ्लॅटांनी रावपाक. म्हणून गरिबांनी बांदले. आज गरिबां आमी पावपा जाय. कोर्टाची मिस्टेक ना, हायकोर्टाची मिस्टेक ना, लोक कायदेशीर तरी पाडना, मागीर ते डेमोलिश कर म्हणटा. आमी कायदो हाडपा जाय, ती लिगलायज करपाक. आज म्हाका खूब खुशी भोगता की मान्य मुखेलमंत्र्यान तें मान्य केलें, पब्लिकली अनावन्स केलें. कोमदाद जागो जो आसा लोकांनी जे आमी म्हणटा बेकायदेशीर घरां आसा ती लिगलायज करतलो म्हणून. दिस इज अ बीग अँड ह्यूज रिलीफ टू द पीपल. बेश्टेच लोक कोर्टां वचोन कॉम्प्लिकेशन जे जाता ते जावपा ना फुडारा. येता ते असेंब्लीन आमी ते बील हाडटले. पियुष गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना हांव ताका हांगा घेवन आयिल्लो. स्वता ताका दाखोवपाक कितें डिफिकल्टी आसा ती, आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताका लागून आज हे ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रीज जाता आनी कामाचो सुरवातूय जाता. सोमतो म्हाजो खंयचो बुन्यादीचो फातर गायल्यार हांव केन्ना तो फातर घालून दवरना. कामाचो सुरवात जाता. 8 म्हयन्यां भितर ही ब्रीज रेडी जातली. 12 crore ब्रीज. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन टोटल कामां जी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला, म्हाका स्पेशल रोड करून दिला नियर स्पेशल स्मृती स्कूल दाबोली. आनी एक ल्हान ओवरब्रीज आसलो तोय थिंगा ब्रॉड करून दिला. टोटल वर्क्स ऑफ 34 crore म्हाका करून दिला. हे 12 कोटी धरून हे दाखयता की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी लोकल गव्हर्मेंट अंडर डॉ. प्रमोद सावंत बरें काम करता. आमी बेश्टे डबल इंजीन बरें काम जाता म्हणना. डबल इंजीन म्हळ्यार तोच सरकार हांगा तोच सरकार थिंगा. मान्य नरेंद्र मोदीजी तेजे नेतृत्वा खाला पियुष गोयल आसून दी, डॉ. प्रमोद सावंत आसून दी, तो माविन गुडिनो आसून दी, आमी मेळून काम करता म्हणून इतले प्रमाणान सगळीं कामां जाता ती दिसता. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार सगळे म्हजे गोंयकार भावंक भयणाक. आयचे दिवाळीचे निमित्तान एक उलोवणी परबी तुमकां सगल्यांक. कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयण्याक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. सर्व आया मंडळींना नम्र विनंती आहे, घरातल्या पोराथोरांना काजू खोबरं मनुका हे ढापायची संधी द्या. जरा जास्त घाला ना.
त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. पर्यटन खाते आणि गोय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन सगळ्या गोंयकारांक दिवाळीची परबी. परबी पेटोवपी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडे. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरात शिंदळकी व्यवसाय चलता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. अंगुठे बेकायदेशीर मसाज पार्लरात शिंदळकी व्यवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना हे पार्लर पंचायतीच्या परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. कांय म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी हेच बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद केल्ले. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाक परवानगी दिता तरी कोण? जर हे मसाज पार्लर कायद्यान चलतात जाल्यार ते काळखान कित्याक चालू आसता असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. आमी हांगा आतां सगळे जमलेले आहा एक कारण आहा की हांगासर एक इनलिगल मसाज पार्लर चालू आसलो विदाउट एनी कन्सर्न विदाउट एनी लायसन्स. हेज्या पयलो हो आमी मसाज पार्लर हांगासर बंद केल्लो. हेज्या पयलो जाताले एक 15 म्हयनोभर विदाउट एनी फियर ती परतून हांगासर चालू केला. हांगासर हांकां ना लायसन ना कांय ना. आतां हांगासरसून ही चेडवां भायर सरल्या बिकॉज मसाज पार्लरांतली भितरसून वी हॅव रिकॉर्डेड एवरीथींग. सो हांगासर विदाउट लायसन हांगासर ही मसाज पार्लर हांगासर चालू केल्लो आहा. सो आमी हो आतां बंद केला हांगासर. आमकां ही घाण आमच्या वाड्यार नाका. आमी हेज्या फुडें आहले हांगासर केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी हेज्या फुडें जावचें ना हें. आमकां सावतळचे आमी सगळे भुरगे हे पळय सगळे लोकल आहा पळय हे सगळे आतां फ्युरियस जाल्लेले आहा. दोनदा बंद करून परतून चालू केलो. हू हॅव द बॅक हँड तेंची कोणाचो आहा? हेच्या फाटल्यान कोणाचो तेंचो हात आसतलो म्हणून तेंच्यान करून परतून चालू केलो. त्या भुरग्यान आतां कोण तो पळय चलयता पळय तेणी आतां मॅडमीक उलोवंक दिली आपणाची. कोण ती मॅडम आय डोंट नो हू शी इज. ती सांगता ओनर ऑफ दीस प्रिमायसीस. ती सांगता एवरीवेअर देर इज अ मसाज पार्लर वॉट इज युअर प्रॉब्लम काय म्हणून विचारता आमकां. सो आमी हांगासर हेंचे हे करता पळय ते आमकां इल्लिगल कितें आतां चालू करून दिवपाचें. सो दे आर गिवींग द प्रिमायसीस ऑन रेंट आनी आमी हांगासर कितें आहा तें इल्लिगल चलपाचें. आमी तोंड धापून वगीर रावपाचें. आमची बायल भुरगीं कोण ना. फाल्यां हांगासर आमचो दिवाळीचो लोक चलतलो बायलो हांगासर चलतल्यो. फाल्यां हांकां जर कोणी विचारलें हांगासर तेंचे टावट्स रावता उबे दाखय हांगासर हो ग्रावंड दाखय ताका ही लेन दाखय. हांगासर हे टावट्स हे पळय हांगा रावतात आनी चलता त्या मनशांक विचारतात. आमच्याच लोकलांक दोगां तिगांक विचारले पळय ह्या भुरग्यांक विचारले आनी कोणाक विचारले बाबा तुमको मसाज चाहिए इधर तुमको 1000 रुपये मिलेगा मसाज. 1000 रुपये में मसाज मिलेगा. और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको सब कुछ अवेलेबल है. एक सिंगल लाइट त्यांना बोर्ड ना काय ना. आता मसाज पार्लराची तू लेन दाखव ही किती आहा पळय ती पळय एकल्ल्या कावखान ते मसाज पार्लर करता पळय तो. इफ दे हॅव द लिगल थिंग्स देन वाय आर दे रनिंग द बिझनेस इन दिस डार्क एरियाज. आमकां आमच्या वाठारात बेकायदेशीर मसाज पार्लर नाका देखून पंचायतीन तशेंच संबंधीत अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवाळी उपरांत मसाज पार्लर चालू उरले जाल्यार सगळे एकठांय येवन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. So I just request the concerned authorities just to close this. We don't want this illegal shit over here in our ward. This is the only thing we are requesting to Panchayat and our concerned authorities. We don't want this type of things in our ward. Sautawada is the only place where there is no massage parlor running over here, much of the places. So we don't want anything about these things over here. So please, I'm requesting Sarpanch of this Kalangut Panchayat, please look into this matter. Thank you very much. आता मॅडमीन सांगलेले ते लायसन्स ना रिन्यू करूंक ना. ही मॅडम सांगता आपणाची आतां लायसन्स ना आमी रिन्यू करपाक दिला. रिन्यू केल्या उपरांत खंय आमी चालू करतले. हांव असो विचारूंक सोदतां की बाबा ही लायसन्स तुमी रिन्यू करतात मसाज पार्लरांची. सो वेर देर इज नो प्रॉपर एम्युनिटीज. दिवाळी हा परवा सगळीं जाणां बिजी आहा. फाल्यां हेज्या फुडें जर हो परतून चालू जालो जाल्यार आख्खो गांव आमी हांगासर येवन बंद करतलो. आमकां फाल्यां नाका हांगासर. मागीर कितें पुलीस कितें एक्शन घेता कितें जाता तें आमी आमचो गांव पळयतलो. वी डोंट वॉन्ट दिस टायप ऑफ शीट ओवर हियर. ओके. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुराय पेडणे म्हालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले.
पेडणे वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीचे काम चालू आसा. हे दुरुस्तीचे काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. नागझर हांगासर जी चांदेल वाठारांतल्यान पुराय पेडणे म्हालाक येवपी पायपाची लायन पायप फुटोवन हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाल्लें आसा. नागझर हांगासर फाटल्या 2 दिसां सावन दुरुस्ती करपाच्या कामांक सुरवात केल्ली आणि हे दुरुस्ती करताना पायप फुटल्या कारणान थोड्या वाठारांत उदकाची कमतरता जाली. पायप फुटोवन बरेच उदक व्हांवून गेले. भौशीक बांदकाम खात्यान तशा पद्दतीन काम सुरू केले आणि बेगीनूच ही पायपलायन दुरुस्त केली. त्या खातीर उदकाची पुरवण अनियमीत जावपाक शक्यताय आसली, पूण तातडीन धाव घेवन ही पायपलायन दुरुस्त केली आणि उदक सुरळीत करपाचो यत्न केला. पूण एकंदरीत जर नजर मारली तर पेडणे म्हालान भर दिवाळीच्या दिवसान उदका विना ही दिवाळी साजरी करपाचो प्रसंग पुन्हा एकदा आयिल्लो आसा. उदकाची टंचाई आणि कामाच्या निमतान 2 दीस पायपलायन दुरुस्त करपाक काम हाती घेतले. त्या खातीर 2 दीस चांदेल पाणी प्रकल्प हो बंद आसलो. परत तो स्टार्ट करता म्हणसर 24 वरां अशीच वयतली आणि तेका लागून दिवाळेक लोकांक जायत्या वाठारांत उदक मेळची ना. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कदंबा येरादारी महामंडळाच्यो बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबना. मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्यात. शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळे बंद पडली. दिवाळी तोंडार आसतना घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची गैरसोय जाली. कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार मदींच बंद पडपाचे प्रकार थांबना. कांय दिसां पयलीं कदंबाचे एका बशीचो टायर भायर आयिल्लो. हाचे उपरांत पोरण्या कदंबा बशीचो फाटलो पाखो मोडिल्ल्यान ओल्ड गोवा बायपासार ही बस बंद पडिल्ली. आनी आयज चोर्ला घाटावेल्यान बेळगांव वचपी बस सांखळे बस स्टँडार बंद पडली. ताका लागून दिवाळे निमतान घरा वचपी प्रवाशांची गैरसोय जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मनोज परब गोंयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप सावर्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो. समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असोय आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. मनोज परब गोंयच्या मायनिंग वेवसायांत वावुरता. ताका खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या मनशांचे पडिल्ले ना. तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाचे आड लेगीत मनोज परब मायनिंगांत स्कॅम करपी मनीस म्हणून फटीचे आरोप करता अशें म्हणीत सावर्डे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मनोज परबाचो पुतळो शुक्रारा लासयलो. आमी सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात आणि मुद्दाम ताका सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मुद्दाम हाडला. कित्याक हो प्रत्येक इलेक्शनाक गोंयकारां फटयता आणि फेक एलिगेशन करता. ताका लागून जे काल तांणी स्टेटमेंट केल्यात ते सगळे फॉल्स आसात. आमच्या अध्यक्षाचेर उलयला, आमच्या पार्टीचेर उलयला. तेणें मेन म्हणल्यार जे ताका सेल परमीट मेळ्ळे. जे सेल परमीट केन्ना मेळटा, जेन्ना तूं गव्हर्मेंटाक पयशे पे करता तेन्ना तुका सेल परमीट मेळटा. म्हाका एक विचारपाक जाय तुकाराम परबाक, तुका सेल परमिटाची कांयच खबर ना प्रोसिजर. सेल परमीट मेळ्ळें म्हणून ताणें मायनिंगाचो जो वो रस्तो ट्रान्सपोर्ट केलो. तुका विचारपाक जाल्यार सरकारा विचार. जे पळय ताका सेल परमीट मेळ्ळा, जे
सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे मेळ्ळा आनी हो तुकाराम परब जे बिडर आतां भायर सरल्या जे ऑप्शना माल घेवपाक अजून काय आमगेलें मायनींग सुरळीत चालू ना. जे ऑप्शनाची माल घेवपाक बिडर सरले तेंचे कडेन हफ्ती मेळना म्हणून हो सगळ्यांक आतां टार्गेट करून तेंचे कडेन हफ्ती घेवपाचें काम करता. कित्याक म्हाका दिसता एका लंडनवाली जे आसा ते आमगेले भाव तांकां तेणें फेक सगळें आश्वासन दिवन पयशे उबारल्यात तशें तो आतां हे बिडरा कडेन उबारपाक सोदता. तेन्ना आमी एका असली फेक एलिगेशन करून अशे पयशे लुटालूट करून करपाक दिवपाना. तेन्ना हांव तुकाराम परबा सांगता तुका एलिगेशन करपाक जाय सरकाराचेर कर, सुप्रीम कोर्टान वच. जी गायडलायन्सी प्रमाणे तो माल आतां चालू जाला आनी तूं हे गरीब ट्रकवाल्यांक पळय उपाशी उडोवपाक तुजे प्रयत्न चलतात. तुजे हे मुवमेंटा प्रमाणे आमकां दिसून येता की तूं हे सगळे चलनां बी सगळीं विचारता पळय न्हू, तूं हे सगळी परमीट बी सगळी ब्लॉक करून जो ऑप्शन वर आसा तो बंद करपाक सोदता. ताका लागून तुका मुद्दम सावड्डे कॉस्टेंची हाडून आमी जळोवपाक हे आमचे मुवमेंट आतां चालू जातलो. तेन्ना हांव तुका सांगता जे पळय तुवें तुका कापस्तार आसा जाल्यार सावड्डे मतदारसंघात यो. जे आमचे लंडन भावाचे पयशे तुवें उबारून जे एनआरआयचे पयशे उबारल्यात आनी जे पळय तूं घेवन फॉल्गो मारता आनी प्रत्येक इलेक्शनाक येवन जो काँग्रेस पार्टीचेर एलिगेशन करता, नाटकां करता, ही तुगे नाटकां खंय तरी काबार कर. हांव तुका पयलीं सांगता. आनी जे पळय तुजे कडेन पयशे आसात तूं खरो क्रांतिकारी जाल्यार तूं सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी यो. जे आमगे मायनींग डिपेंडंट लोक उपाश पडल्यात तेंगे घरां येवन ते पयशे वाट जाल्यार तूं खरो क्रांतिकारी. हे हांव तुका ओपनली चॅलेंज करता काँग्रेस पक्षा तर्फे. मनोज परब जे आसा आरजीचे जे लिडर आसा तेणी खंय तरी अमित पाटकर जे आसा काँग्रेसीचे तेंचे आरोप लायलो खंय तरी ते मायनिंगाक स्कॅमाक इनवॉल्वमेंट आसा तेंचे म्हणून. आनी त्या खातीर जे कार्यकर्ते आसा सावड्डेचे तशेंच सावथ गोव्याचे जे थोडे कार्यकर्ते आसा तेणी आयज तेचो पुतळो करून लासलेलो आसा आनी तेणी सांगलेलें आसा की हो मनोज परब जो आसा हो जेन्ना लोक मायनिंगाचो इश्यू आसलेलो या कसले एग्रीकल्चराचो इश्यू आसलेलो तेन्ना हो येनासलो आनी आतां खंय तरी मायनिंगाचे पयशे मेळपाक लागून हो खंय तरी मुखार येता आनी कोणाचेर आरोप लायता अशें तेंचें म्हणल्यार. तशेंच तेका आतां भायलो पयसो येयना. जे लंडनचे लोक तेका पयस धाडटालो तो आतां पयसो येना असोय तेणी आरोप लायिल्लो आसा आनी तेणी तेका शिटकावणी दिल्ली आसा. तूं सावड्ड्या यो, आमी तुका येवन दाखय, कापत आसल्यार सावड्डे येवन उलय अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हो पुतळो लासून तेणी खंय तरी जो स्टेटमेंट आसलो मनोज परबाचो ताचो निशेध व्यक्त केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमेधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार सगळे म्हजे गोंयकार भावंक भयणाक आयचे दिवाळीचे निमित्तान एक उनुनी परबी तुमकां सगल्यांक. कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयण्याक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. समस्त गोंयकारांक आनी खास करून कुडचडकारांक ह्या दिपावलीच्यो शुभेच्छा दिता आनी मागता परमेश्वरा कडेन की ही दिवाळी आमकां बरें आरोग्य आयुश्य सूख समृद्धी दिवं. जसो आमी दिवाळी मनोवपाक नरकासुराक मारता जी वायट प्रवृत्ती आहा ताचो विनाश करतात तशेंच आमी हाजे मुखार आमचे भितर जे वायट गूण आहा तेय मारया आनी ही दिवाळी मोठ्या आनंदान आनी उत्साहान मनोवया.
परबी दिता आनी काळजांतल्यान परबी हां कितलीं वर्सां तूं कोंकणीचें काम करता आनी 72व्या वर्सा तुका अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें अध्यक्षपद मेळ्ळें हां आनंदी आसा तूं हय तशें आनंदी आसा हांव कित्याक वर्सां वाडटा तितली मॅच्युरिटी वाडटा हय पूण कितें आसा ती मॅच्युरिटी प्रत्यक्षान येवपाक मातसो कठीण लागता बरें पूण एक सांग म्हाका तूं ज्या वेळ तरूण आशिल्लें कोंकणी कितें झगडटालें रस्त्यार येतालें बायलांचे मेळावे घेतालें तेन्ना अध्यक्षपद मेळिल्लें जाल्यार तुका इल्लो चड इल्लो खोस जावपाचें न्ही तेन्ना परस सुद्दां 50 वर्सां जालीं न्ही एक तो जें कितें हांव करतालें तातूंत प्रॅक्टिकल कितें तरी करपाक मेळटलें आशिल्लें ओके तें म्हाका आयज जालें ना तीच खंत जाता एक्झॅक्टली की म्हजे जे विचार आशिल्ले ते प्रत्यक्षान म्हाका मांडपाक मेळना म्हणून तें दुख्ख जाता आनी ती खंतूय जाता कित्याक बाकीच्यांक म्हाका आनी हें करपाक मेळटलें पूण एक बरें म्हाका दिसता की तूं ओगी रावलें ना इतल्या वेळान कारण साहित्य संमेलनाची एक मानाची वस्त तूं सतत बरयतालें तूं सतत उलयतालें तूं वेगवेगळे विशयाचेर म्हणजे सामाजीक सांस्कृतीक भाशीक राजकीय सुद्दां म्हणजे ज्यो ज्यो चळवळी फाटल्या एक 40-50 वर्षांत गोंयांत जाल्यात पण तूं एक्टीव आसा सो वळवय रावता आसलें तरी तूं तुजें मुखामळ पणजे दिसता मडगांव दिसता जंय जंय कितें तरी वायब्रेशन घडटा थंय हेमानायक आसा आं सो हय